हो. नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज मध्य प्रदेशांतल्या भोपाळांत ग्लोबल इन्व्हेस्टर्स समिटाचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार उलोवप करतना पुराय संवसारांत भारतांत जावपी उदरगतीचेर विश्वास आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. तशेंच सामान्य लोक, अर्थीक तज्ञ, संवसारीक संस्थानां तशेंच हेर साबार देशांक भारता कडल्यान अपेक्षा आसात आनी हो देश बेगीनच आपली आगळी-वेगळी वळख निर्माण करतलो असो हावेस प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायलो. एमपी में डबल इंजन सरकार बनने के बाद विकास की गति भी जैसे डबल हो गई है. केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर एमपी के विकास में, देश के विकास में जुटी है. चुनाव के समय मैंने कहा था कि अपने तीसरे टर्म में हम 3 गुना तेजी से काम करेंगे. ये स्पीड हम साल 2025 के पहले 50 दिनों में भी देख रहे हैं. इसी महीने हमारा बजट आया है. इस बजट में भारत की ग्रोथ के हर कैटलिस्ट को हमने एनर्जाइज किया है. हमारा मिडिल क्लास सबसे बड़ा टैक्स पेयर भी है. ये सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिमांड भी क्रिएट करता है. इस बजट में मिडिल क्लास को एम्पावर करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी येवजणेचो 19वो हप्तो जारी केलो. बिहारच्या बगलपूर हांगा आयोजीत कार्यावळींत 9.8 कोटी शेतकारांक ह्या हप्त्याचो फायदो जातलो. 22,700 कोटी रुपयाचो निधी थेट शेतकारांच्या बँक खात्यांत जमा जालो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी शेतकारांची कळवळ समजून घेवन मोदी खंयच्याच मध्यस्थाचो वापर करिनासतना सरळ तांच्या बँक खात्यांत येवजणेचो निधी पावोवन तांकां सदांच आदार दिला आनी इतली वर्सां सत्तेर आसून लेगीत काँग्रेसीन केन्नाच शेतकारां खातीर असो वावर करूं ना अशें केंद्रीय शेतकी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी सांगलें. एक ऐसी सौगात जो पहले कभी नहीं मिली थी. छोटे किसानों का दर्द जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने. कभी कांग्रेस की सरकारों ने किसान के खाते में सीधा पैसा नहीं डाला. किसान सम्मान निधि के रूप में एक ऐसी योजना जिसने छोटे किसानों की जिंदगी बदल दी. खाद के लिए, बीज के लिए, छोटी छोटी जरूरत पूरी करने के लिए जो परेशान होते थे और भारी कर्जा लेते थे, उनके लिए किसान सम्मान निधि वरदान बन गई है. और आज किसान सम्मान निधि का ये 6वां वर्ष है. जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कांग्रेस के और बाकी राजद के नेता, जब उनकी सरकारें 2014 तक थी तब कृषि का बजट था केवल 21,000 करोड़ रुपया. और आज कृषि मंत्री के रूप में मैं गर्व से कह रहा हूं, इस बजट में कृषि का जो बजट है वो है 1,27,000 करोड़ रुपया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज बिहारच्या बागलपूर हांगा पीएम किसान सन्मान येवजणेचो 19वो हप्तो जारी करपा सयत
बिहारच्या शेतकऱ्यांखातीर आनी नागरिकांखातीर खासा उदरगतीच्या प्रकल्पाची भेट दिली। हातूंत तांणी मोतीहारी हांगा राष्ट्रीय गोकुल मिशनाच्या अंतर्गत पशुधनाच्या देशी जातींच्या प्रजननाखातीर प्रादेशीक उत्कृष्टताय केंद्राचें उक्तावण केलें। तशेंच बेगुसरायच्या बरौनी हांगा 113 कोटी रुपया गुंतवणूक केल्ल्या दूध प्रक्रिया प्रकल्पाचें लेगीत तांणी लोकार्पण केलें। ते भायर तांचे हस्तुकी नवादा वारिसलिंगज ते तिलियाचो नवो दोट्टी रेल्वे भाग देशाक समर्पीत जालो। ह्या प्रकल्पा खातीर 520 कोटी रुपयाची गुंतवणूक जाल्या। तशेंच इस्माईलपूर ते रविगंज ओव्हरब्रिजाचें लेगीत तांणी उक्तावण केलें। ह्या वेळार उलयतना लोकशाय आघाडीचें सरकार जावं केंद्राक वा बिहारांत शेतकारांच्या हिता खातीर सदांच वावुरतले अशें उतर प्रधानमंत्र्यांनी दिलें। पूरी शक्ति से काम किया है। किसान को खेती के लिए अच्छे बीज चाहिए, पर्याप्त और सस्ती खाद चाहिए, किसानों को सिंचाई की सुविधा चाहिए, पशुओं का बीमारी से बचाव चाहिए और आपदा के समय नुकसान से सुरक्षा चाहिए। पहले इन सभी पहलुओं को लेकर किसान संकट से घिरा रहता था। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सांजे आपल्या 2 दिसाच्या भेटेर आसाम वतले। प्रधानमंत्र्या हस्तुकी थंय जुमोयर बिनांदिनी ह्या कार्यावळीचे गुवाहाटीत उक्तावण जातले। ते भायर फाल्यां ते एडवांटेज आसाम 2.0 ह्या गुंतवणूक आनी मुळाव्यो साधन सुविधा संबंधीत परिशदेचें उक्तावण करतले। मजगतीं आयज गुवाहाटीत जावपी कार्यावळीत आसामांतले 8500च्या पिकोवपी समाजाचे कलाकार प्रधानमंत्र्या मुखार झुमूर नाच प्रस्तुत करतले। हे भायर कार्यावळीत आसाम राज्याचे संस्कृतीक दायज दाखोवपी एक लेझर शो आयोजीत जातलो। ह्या कार्यावळीत आसामचे राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री तशेंच मुखेलमंत्री आनी हेर वरिष्ठ अधिकारी हाजीर आसतले। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केरळाच्या एर्नाकुलमांत पीजी कामत संस्थेन आयोजीत केल्ल्या कोंकणी बरोवपी आनी कोंकणी मोग्यांच्या कार्यावळींत वांटो घेतलो। ह्या वेळार उलोवप करतना गोंय सरकार कोंकणी भाशेक उर्बा दिवपा हेतान फावो ती मजत करपाक तयार आसा अशें उतर दितना देवनागरी भाशेंत जाता तितलें साहित्य तयार करून कोंकणी भाशेचो शब्दसंग्रह समृद्ध करचो अशें आवाहन मुखेलमंत्र्यांनी केलें। कोंकणी देवनागरींतल्यान चड बरोवप गरजेचें आसा, कारण देवनागरींतल्यान साहित्य हे क्रिएट जावपाक जाय। फुडल्या नेक्स्ट जनरेशनाक पावतले आसत जाल्यार ते चडांत चड म्हणजे मोर एंड मोर इट शूड रायट। ओके, ते जावपा खातीर देवनागरींतली जी तुमची पुस्तक जाता ती आमी कोंकणी अकादमींतल्यान घेता। दुसरी तेंच्यांनी 2 गोश्टी ही हॅज रिक्वेस्टेड टू मी, त्याय गोश्टी आय फॉलो अप विथ माय एडमिनिस्ट्रेशन। म्हणजे तांच्यांनी एक जी पुस्तक ट्रान्सलेशन म्हटलां एक कोंकणींतल्यान पोर्तुगीज टू कोंकणी अँड लॅटीन टू कोंकणी, दॅट ऑल्सो आय फॉलो विथ माय एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। ते पयलीं जालें तें। 26 फेब्रुवारी महाशिवरात्र परबे खातीर राज्यांत साबार देवळांनी आनी धर्मीक संस्थांनी तयारी नेटान सुरू जाल्या। मजगतीं मुळगांवच्या रामनाथ देवूळ वाठारांत खूब काळासावन बंद पडिल्ले महाशिवरात्रीची परब परत एकदा व्हडा उमेदीन मनोवपाचो ध्यास थळाव्यांनी घेतला। बरीच वर्सां सावन दुर्लक्षीत मुळगांवचे हे रामनाथ देवळाचो परिसर परत एकदा नितळ निवळ करून ह्या वर्सा सावन थळाव्यांच्या जाणटेल्यांनी राखून दवरिल्ली परंपरा परत एकदा सुरू करतले असो हावेस दूरदर्शनाकडे उलयतना एका थळाव्यान उक्तायलो। जवळ जवळ म्हाका दिसता कितलीशीच वर्सां पयलींच्यान हे एक आमचे गांवचे श्रद्धास्थान आनी हांगासर तुमी आतां पळयले आसतले की खडपाचेर ते कोरयो आमचे लिंग तशेंच आमचे बारीक बारीक हेजे हे हांगा मेळले आसात। आनी काल 2 दिसांक आमी जे सगळ्या गांवच्या भुरग्यांनी येवन हांगासर सगळे क्लीन केले। हेज्या पयलीं हांगासर उत्सव जाताले पण कालांतरान ते बंद पडले आनी काल आमी सडनली आमचे गांवचे सगळे भुरगे एकी कडेन येवन आयज सगळे हांगा हे क्लीन केल्ले आसा। तरी आजून खूबशें काम आसा
आणि फुडल्या 2 दिसांक आमी क्लीन करून हांगा महाशिवरात्रेचो उत्सव करचो असो सगळ्यांनी ठरयल्ले आसा. काल राती ICC चॅम्पियन्स ट्रॉफीत भारतान पाकिस्तानाचेर जैत मेळयल्या उपरांत देशात आनी परदेशात लेगीत उमेदीचें वातावरण आसा. राष्ट्रीय थरावेल्यान भारतीय पंगडाचेर अभिनंदनाचो पावस वता. काल सांजे दुबयत आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमाचेर जाल्ल्या खेळांत भारतीय पंगडान पाकिस्तानाच्या पंगडाचेर 6 गडे राखून जैत मेळयलें. पाकिस्तानान कुरुबावलो जिखून पयली फलंदाजी करतना भारता मुखार 242 धांवड्यांची मोख दवरिल्ली. ही मोख सादतना भारतीय पंगडाचे नावाजते खेळगडे विराट कोहली हांणी एका दिसाच्या खेळांतलो आपलो 51वो शेंकडो करून भारताक सहजपणान जैत मेळोवन दिले. चॅम्पियन्स ट्रॉफी सर्तींत आयचो खेळ न्यूझीलंड आनी बांगलादेश पंगडा मदीं जाता. इतल्यान ह्यो खबरो हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.